आमचो बाप तूं म्हजो बाप देव आमचो बाप तूं मोची भोय जेजू आमचो बाप आनी आमी एक जेजू वसोगी आमी सगळी एक देवा उतोराय गोदाव तेन्ना आमी एक जेजू वसोगी ताच्या नांवान प्रार्थितांव तेन्ना आमी एक जेजू वसोगी देव आमचो बाप तूं म्हजो बाप देव आमचो बाप तूं मोची भोय जेजू आमचो बाप आनी आमी एक जेजू वसोगी आमी सगळी एक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो आसलो जो आसा आनी सदांकाल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. भयणी भावांनो, दर एक दीस देव आमकां आपल्या उतरान आनी आपल्या जेवणान पोसता. ताचें उतर जिवें दोनूय बाजूंनी पाजलेले तलवारी सारकें आमचे काळजाचो ताव घेता. हें उतर देवाचें आमकां स्फूर्ती दिता आमच्या दिसा दिसपटें जिवीत ताका मानता तसलें जावं. तर हे मिसा बेटींतल्यान ताच्या उतराच्या बोडान सगल्या वायटाचेर जैत व्हरूंक आमकां कृपा मागून घेवया आनी हे पवित्र रितीन बरे भाशेन वांटो घेवंक आमी पातकी म्हूण ओळखून देवान एकामेका लागीं पातकांचें बक्षणें मागुया. हांव पातकी सोरपवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून धनान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे सौभाग्यवन सदांच अंकवार मारीक सगळ्यांक दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. आमच्या मनांतल्यो गरजो आमची इंतसां हे जोमात प्रार्थनांतल्यान बापाक उबारुया. आज आपलो वाडदीस समरमतल्यांक तशेंच आपल्या लग्नाचो वर्सीक दीस पाळटल्यांक तांचे खातीर मागुया. मरून गेल्ल्या आमच्या भावां भयणांक देवाची काकूत शासनाचो विसव मागुया. पिडींत आसलेल्यांक भोव करून कोरोना व्हायरस हे पिडींत आसलेले पासत मागुया. ही पिडा सारकी उणें नाच जावंक आमचे आवंडे बापाक उबारुया.
मोहिमेवन देवा सोर पदवीदार बाप्पा, सदां तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजूट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमेन. भाग्यवंत पावलोन एफेसकारांक बरयलेली चिटी वेले वाचो. बाबा भयणीनो, हांव सोम्याचो कैदी तुमचे लागीं मागता. तुमच्या आपोवण्याक सोबता तसलें जिवीत तुमचें जिवीत जावन दी. सदांच खालती जायात, दुलोभ आनी सोंसणीकायेची, एकामेकाक मोगान सुसात, आत्म्यान दिल्लो एकवट शांतीच्या बांदपासान सांबाळूंक तुमच्यान जाता तितले उपाय घेयात. तुमकां आपयल्यान तेन्ना एकाच बोरवाशान तुमकां आपयल्यान, तशेंच एक कूड आनी एक आत्मो आसा, एक सोमी, एक भावार्थ, एक स्नान, एक देव, सगळ्या वयर सगळ्या भितर आनी सगळें सवें आसा तो सोमेस्तांचो बाब. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब जावन दी. उसलींच मनशां सायबा तुजें मुख पळोवंक आशेतात. म्हणुया, उसलींच मनशां सायबा तुजें मुख पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेतात ती सोखणी. संवसार आनी संवसारांतलो सगळो लोक ताणेंच प्रितूम दर्या वयर मांडल्या. ताणेंच तिका उदका वयर थीर करून दवरल्या. जबाब, उसलींच मनशां सायबा तुजें मुख पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेळत? ताच्या पवित्र ठिकाणार पांय दवरूंक कोणाक फावो? सो नितोळ हातांचो आनी निर्मळ काळजाचो, जो हलक्या पलक्या वस्तूंक लोबदो ना आनी सोपूत घेवन पेल्याक फटयना, तसल्याच मनशांक. जबाब, उसलींच मनशां सायबा तुजें मुख पळोवंक आशेतात. ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सोडूंडारा देवाची कृपा. उसलीं मनशां ताका सोदीत सोदीत आसात. तुजें मुख पळोवंक आशेतात जाकोबाच्या देवा. जबाब, उसलींच मनशां सायबा तुजें मुख पळोवंक आशेतात. उद्गार. सर्वेस्पराचो जोर, सर्वेस्पराचो जोर, सर्वेस्पराचो जोर, सर्वेस्पराचो जोर. बाबा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिनवासता, कित्याक सुर्गीच्या राज्याचे कूट तुवें ल्हानांक उक्ते केले. सर्वेस्पराचो जोर, सर्वेस्पराचो जोर, सर्वेस्पराचो जोर, सर्वेस्पराचो जोर. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमया. जेजून लोकांक म्हळें, ओस्तोम तेकतावन एक खूब चडोन मांडटा तें पळोवन तुमी रोखडींच पावस येता म्हणटात आनी तशेंच घडटा. आनी दोखिणींतान वारें मारतूच तुमी म्हणटात गरमी जातली आनी तशेंच घडटा. आरे दोंग्यानो, प्रितुमीचें आनी मोळबाचें तोंड कशें पारकुचें तें तुमी जाणून तर काळ पारकूंक तुमच्या लागीं जायना. तर नीट सारकें कितें तें तुमचेंच तुमी कित्याक थारायनात?
देखीक तुज्या प्रवृत्तीवाद्या बरोबर अधिकाराशी येता आसतना ताच्या हातांतलो सुटूंक वाटेरूच जाता तितलेंय कर, नाजाल्यार तो तुका नितीदाराशी ओडून व्हरत आनी नितीदार तुका कोसाबाच्या हातांत दीत आनी कोसाब तुका बोणकुणीन घालीत. निमाणी दोमडी फारी करीसर थंयचो तूं सुटचो ना म्हूण हांव तुका खरेंच सांगतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, भाग्योन पावलू आयचे पयले वाचपांत एफेसकारांक बरयल्ले चिठींत आमकां हो निरोप दिता. तुमच्या आपोवण्यांक सोबता तसलें जावं दी तुमचें जिवीत. तुमच्या आपोवण्यांक सोबता तसलें जावं दी तुमचें जिवीत. सदांच खालती जायात, दुलोब आनी सोंसणीकायेची, एकामेकाक मोगान सोंसात. काय बरी उतरां आमकां सगल्यांक आयच्या नियाळाक उपकारतात तसली. खालती जायात, दुलोब जायात, सोंसणीकायेची जायात. हो म्हणून हे शिगूण आमकां कितले गरजेचे. आनी जेन्ना हे गूण आमचे बरोबर आसात आनी देवाचो आत्मो आमचे ताणें रीक घेता तेन्ना आमी सैमीच सोंसणीकायेची आनी शांतीची जाता. शांतीच्या बांदपासान तुमच्या लागीं जाता तें जिवंक उपाय घेयात. भाग्योन पावलो त्या क्रिस्तांवांक तशें आज आमकांय सांगता. देव सोगटा सर्वांचो दोनी आनी ताचें सोबें आमकां खरी शांती मेळटा. केन्ना? जेन्ना आमी खालती, दुलोब आनी सोंसणीक. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू सांगता जुदेवांक, तुमच्या लागीं काळ पारकूंक जाता, पूण तुमच्या लागीं जेजू म्हणजे सोडवणार येवपाचो काळ पारकूंक जालें ना. कित्याक तांणी जेजूची उतरां आपणावंक आनी जेजू सांगता ते भाशेन जिवंक आपलें काळीज आनी मन बंद केलें. जायते फावटी आमचें जिवीत अशेंच. आमकां कोणूय बरी वाट दाखयता, निती प्रमाणें जिवंक सांगता, सोंसणीक खालती दुलोब जावंक उलो मारता, आमी कान बेरे करता. आमकां आमचें जिवीत बदलूंक नाका. आयच्या उद्गारांत जेजू आपल्या शिसां वेळान दोळे उबारून म्हणटा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दुनिया हांव तुका दिन वाचता. स्वर्गा राज्याचे गूट तुवें ल्हानांक उक्ते केले, स्वर्गा राज्याचे गूट तुवें खालत्यांक उक्ते केले, दुलोब आनी सोंसणीक तांकां हे गूट स्पोश्ट केले. बाबा बुडीनो, आमी देवाच्या संबंदांत आनी एकामेकाच्या एकचारांत जियेतले जाल्यार दुलोब खालती जावया. फारिझेव धर्मशास्त्रा भाशेन उंचा तकलेचे आपलेच वादेचे जावं नये. आज जेजू आमकां शिडकायता. कितें म्हणटात? निमाणी दोमडी फारी करीसर थंयचो तूं सुटचो नाय म्हूण गे उनीत वेगळोचार दुस्मानकाय करून जियेत जाल्यार तुका क्यास्त आसा. उनितीन जियेलाय, दुस्मानकायेन जियेलाय, स्वर्गराज्यान भितर सरूंक अवघड. खालतीकायेन जियेलाय, दुलोब सोंसणीक जालाय, मोग वांटलाय, तूं स्वर्गराज्याचो भागिली. तूं राजे मिसा बेटीन वांटूंक येता आसतना तोच जेजू ताणें आपलें जिवीत खालतीकायेन, दुलोबायेन, सोंसणीकायेन, मोगान जिवन आमकां देख दिल्या. तो आमचे वेदीचेर आल्ताराचेर येतलो. ताचे लागीं मागुया, मोगाल जेजू आमकांय खालती, दुलोब आनी सोंसणीक कर. दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत आमी आमच्या घरांत शेजाऱ्याक काम करता थंय जियेत आसतना एकामेकाचे मोगान आनी सोंसणीकायेन जिवंक आमकां कुरपा दी.
भेटोरेच्या वेळार आमी गायन गावया. उंड्या आनी सोऱ्या बोरी C39 पान 45 C39 पेज 45. उंड्या आनी सोऱ्या बोरी तुका बापारी रोंतोरी आमकां दिता जेजू बोरी आमकां दिता जेजू बोरी बापा आमची इरगोण दाना जेजूचे मास रोगत जावं दी सगळ्यांक आमकां भुरग्यांक तुज्या जेजू सदां चिटकून राव दी. भयणी बाबांनो, हे आमचे बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. देवा आमचे मोगाळ बाप्पा, तुवें आमच्या हातांनी घाल्यात ते देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयलेल्या ह्या गुटा वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपदवीदार आनी सासणाचे देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमचे सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायदेचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता. जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगट्टा. थीर बरवशान ताचे मोहिमेवूत येण्याक आमी अत्रेकता. देखून सगळे दुतां भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती उचारता. पवित्र 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 दळपरांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बाप्पा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची बसत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातूंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक करोराचें रगत. पातकेचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो.
बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरमणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिरतले आम्हा समजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रेतमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळ्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा मरींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसुळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची आपापल्या घरांनी रावून हे पवित्र मिसाचे बेटेन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्योन सुजय भाग्योंत धरून दिता. आमचो आस्कारी भाग्योंत मिंगेल आनी सोर्फ काडीत तुका मानवल्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सोरबंधन आनी वैभव तुका सासणांच्या सस्नांक आमेन. आमेन. जेजून आमकां शिकयलेले मागणे म्हणून आतां आमी सगळीं बापाक उलो मारुया. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी वशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरमुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो मनशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाखंतांतली वाटाय. कित्याक राजवडती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन मृतांक बळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन जेजूची शांती वांटुया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. आमची खातीर मनीस जाल्लो काल्तिकायेन सोंसणीकायेन दिलो बायेन आमकां जिवंक जिविताची देख दितलो जेजू. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. येदाच्या जेवणांत वांटो घेवन दुलोप कालती आनी सोंसणीक जातली आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना. तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Spiritual communion prayer. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come into my heart spiritually. I embrace you as if you were already there, and I unite myself to you wholly. Never permit me to be separated from you. Amen.
म्हज्या देवा तूं सोर बरो D27-561 D27 page 61. Coronavirus prayer. Almighty and merciful God, you assure us that your hand is not too short to save, nor your ear too dull to hear prayer. You have revealed that you are ever attentive to our supplications. Your children are under the grip of fear because of the fast spreading coronavirus pandemic in the different parts of the world. Send the power of your word and calm the storms of fear and desperation. Father God, take authority over this present crisis, that your children may live in peace and security. You are the Lord who heals us. Heal those affected and strengthen their afflicted families. Give courage and protection and comfort to the medical personnel taking care of the sick. May your grace and comfort surround the dying, and may their souls rest in peace. Holy Spirit, give wisdom and guidance to the scientists doing research, that they may develop an effective medicine to combat the sickness speedily. We pray for the government authorities, that they may take appropriate steps for the good of the world. Lord Jesus, we remember you said, God so loved the world that he gave his only Son, that everyone who believes in him might not perish, but might have eternal life. With the apostles, we cry out to you, Lord, save us, we are perishing. Let not this present crisis lead your children to fear and gloom. Let them rather turn their hearts to you, finding their hope in you, who is our refuge forever and ever. Amen. Amen. प्रार्थना. सर्वेश्वर आमचे बाप्पा, या स्वर्गीच्या जेवणान पोतून पोतून वांट घेवन तुझ्या जिवान आनी मोगान आमी वाडोशी कोर. ताचे वरवीं ह्या संवसाराचे जिवीत गरजेचो सगळो आदार आनी स्वर्गीच्या गुडाची ओदीक ओदीक संपूर्ण समजणी आमकां मेळो म्हूण आमी मागता. तुझे पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून. आमेन. दुलोब सोसणीक आनी कालती जावंक वचून यात जेजूचे नावीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचे गायन गावुया. खुशाल काळजा F12 591 F12 page 91. एकटाय जेन्ना वाटून घेतला उडो सोरो, एका साड्यार आमच्या देवान खुशाल गायी
गायलो देवा मंदिरांतली आता खुशाल काळजा देवा शांती बाय सोडून घरा वेता हालेलुया हालेलुया